रातिको इकरा हिंगसून भायर सरले हांव करमणीचो करमण पावत म्हणल्यार थिंगा 2 दीस जाले आमकां उदक ना. आज सकाळ उठोन ब्रेकफास्ट करपाक गेले जाल्यार गॅसी सिलिंडर काबार. गॅसी सिलिंडर बूक केले जाल्यार 4-5 दीस जाले आनी गॅसी सिलिंडर काल एकल्या भुरग्या आमी दवरलो थिंगा 2-3 जाण शेजऱ्यान एकठांय जावन एक भुरग्या दवरलो की बाबा 4-5 सिलिंडर थिंग लायनी लावपाक. गॅसी सिलिंडरा लायन येदोळ जाल्ली. आतां हे सरकारा कडेन 2-3 दीस जाले आमी विचारिताय. आम पयलीं सद्या तेंच्या हाटी लागून NRI लागून एक फोन नंबर हेल्पलायन कोर म्हूण ते हाटी लागले. तेजे फाटल्यान ते कोणाय म्हूण आम केले म्हणटकीर तेम केले पूण आतां तेंगे तो नंबरूय चलना NRI. तेंगे तो ईमेल येयले जाल्यार ते रिप्लाय करना. कोविडा टायमा आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमगे गोच्च्यांगे मरणाचे हेम पयशे केले. हेमको ऑक्सिजन प्रोड्यूस करपाक कॅपॅसिटी आसत. आतां गॅसी सिलिंडर नाय. हेंकां हॉटेलाचें चडपण गेलां. हॉटेल बंद जातलीं. मुगे म्हणप कितें हॉटेलां कडेन पयशे आहाय इंडक्शन घेवपाक. हॉटेल आपल्या जाय ते भाशेन इंडक्शन हाडटले रांदतले आनी आपल्यागे जेवण विकतले. पूण आम जे सामान्य गोंयकार आहा जो कॉमन मॅन आहा आम आदमी आहा जेन्ना गॅस काबार जातली सगळ्यां कडेन इंडक्शनाचे रिप्लेस करपाक पयशे आसतले आसपा नाय. हें आज सरकार चिंतना. हुंचे जाल्यार एक डिसिजन घेवपा जाय.